आयज सकाळी एक 6:30 वरांचेर नांदरण मोले हांगासर एक टू व्हिलर घेवन दोग जाण कर्नाटका दिशेन वयताले आनी वाटेर नांदरण एक ट्रक बंद पडल्या कारणान तो रस्त्या कुशीक पार्क केल्लो आसलो आनी हे R15 ही बायक घेवन कर्नाटका वयताले आनी तेन्ना तांकां ती गाडी दिसली काय खबर ना, पण हाडून त्या गाडयेर तेंच्यांनी धक्को दिल्लो आसा फाटल्या वटेन आनी जो रायडर आहा राजेश देसाय आनी निखिल मडिवाल हे 23 आनी 24 वर्सांचे भुरगे दोगूय जाण एकलो ऑन द स्पॉट डेड जाल्लो आसा आनी दुसरो जेन्ना हांगा PSC धारपणा हांगासर हाडलो हॉस्पिटलान तेन्ना ताका ब्रॉड डेड डिक्लेअर केल्लो आसा। हे दोगी जाण सालिगांव हांगासर युनिकॉम कंपनी कामां आसताले आनी त्याच प्रमाणे आयज आयतार आसलेल्या कारणान ते दोगूय जाण सकाळी फुडें काही आधार कार्डाच्या कामाक लागून कर्नाटका वयताले आनी ते रिटर्न सांजे येवपाचे आसलेले। सो वतना आयज 6:30 सुमार हो नांदरण मोले हांगासर एक्सिडेंट जालो तेंचो आनी दोगूय सोंपले। तेन्ना आतां PSC धारपणा हांगासर कुळे पुलिसांनी बॉडीचो पंचनामा करून गाडी कुशीक केल्ली आसा आनी त्याच प्रमाणे दोनी डेड बॉडी आहा त्यो मडगांव हांगासर पोस्टमॉर्टमाक धाडल्या। मोलेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।